श्री विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शनाची उमळशीक लागिल्ले विठ्ठल भक्त पंढरीची वाट चलतना वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक या भक्तांक उमेदीन येवकार दितात। माशेलच्या श्री देवकी कृष्ण वारकरी मंडळाच्या वारकऱ्यांक शुक्रारा वेगळोच आनी श्री विठ्ठलाचो महिमा दाखोवपी अणभव मेळ्ळो। कर्नाटकांतल्या कागवाड या वाठारांत या वारकऱ्यांक चक्क बोकडांनी रिंगण घातले। चे वारकरी वारी घेऊन असे वयताले आणि आमकां वाटेन ही बकरी घेऊन वचपी मनीस दिसले। आमच्या मनान आले की आमकां एक हांगासर रिंगण घालचें अशें। आमी सगळे वारकरी जमले आणि तांकां त्या बकऱ्यांक आणि तेंच्या मालकान आमकां ते रिंगण घालून दिलें आणि आमकां खूब खोस भोगली की आमी हे वारीक ह्या रिंगणान आमी अशी रिंगण पळयताले, पूण आमी प्रत्यक्ष ह्या रिंगणाचो अनुभव घेतलो। हेच आमकां आतां एक अजब जालें ह्या वारीचें। आनी सगळे आमचे वारकरी पळया, तोंडां तेंची पळया कशी सामकी फुल्ल्या सामकी। आनी ही वारी आमची आतां अशीच फुडें चलतली आणि फुडें कितें कितें जायत हें आमी काय चिंतूंक ना, आनीकूय कितें घडोंक शकता अशें आमकां दिसता। आनी ही वारी आमी आतां आमची बरी पद्दतीन पूर्ण करतले।